Praise God, brother. Start करिए तनी live देना. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Brother, स्टार्ट करो. start करीजिए क्या? Start करीजिए. हा स्टार्ट करा. तुमचे यूट्यूब ऑन कर नका तर एको मारता मग 2 मोबाईल असल्यारले पैसे दौरा नाला एको मारता बोलताना एको मारता. पैसे दौरा पैसे रावारो मग नाला यूट्यूब करनाकात ऑन कर दो नका. मी मागण्या शिकून एक मागण्या शिकया सुरू करूया. बापाच्या पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नामे आमेन. मोगाळा बापा आम्ही तुका अर्गानिता बापा आई सो दीस आमकां भाव केल्ल्या खातीर मोगाळा बापा तुवें आमकां ह्या घडये म्हणसर तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय बापा तुवें आमकां बरी भलायकी दिवन राखलाय सांबाळलाय अर्गां तुका बापा. तशेंच आमी अर्गां दिता बापा तुवें आमकां ह्या माध्यमाद्वारे आमकां सर्वांक हांगासर एकवटायलाय बापा. तुझे उतार आयकून तुझे उतार आमकां शिकोवंक हांगासर तुवें आमकां एकठांय केलाय बापा. त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता बापा. तुझे उतार शिकोवंक आमकां आमची मोत आनी काळजांत उजवाडाय बापा आनी आमकां तुझे उतार आमच्या काळजांत घेवंक बरी सुवात तूं तयार करून दी बापा. आनी तूं तयार करतलो देखून आमी तुका अर्गां दिता बापा. पवित्र आत्म्या हे सेशन आमी बऱ्या तरान करूंक तुजी मजत आनी कृपा दिवच्या बसत आमी तुका अर्गां दिता पवित्र आत्म्या. हे मागणें आमी करता बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन आमेन आमेन. ऐकता की ऐकता ओके. आज आमी पाऊलान गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलो 5वो अध्याया विशयान आमी नियाळ करया. ते शिकच्या पयले आमी पावला विशयान एक इल्लें इंट्रोडक्शन पावला विशयान आमी इल्लें जाणा जावया. कळीत आसा सगळ्यांक पण परतून एकटी आमी इल्लें जाणा जावया. पाऊल जावन आतलो एक परतो शिकोणदार इस्रायलांत एक सकट तो नियम पाळटालो नियमशास्त्र पाळटालो आनी तो पण नियमशास्त्र पाळल्यार तो क्रिस्तावांक दग दितालो. तितल्यागी क्रिस्तावांक ताणें दग दोवन सुमार जाणांक ताणें जीवशी मारिल्ले आनी अशें तो क्रिस्तावांक दग दितालो तशेंच ताणें पेद्रूक आनी जुवांक ताणें जीवशी मारूचे तांकां एक धमकी दिल्ली. आनी तो एक दीस घोड्यार बसून दमास्काच्या वाटेर ताका परगणगी काण घेवंक क्रिस्तावांक दगदोवंक जीवशी मारूंक परगणगी काण घेवंक तो दमास्काच्या वाटेन येतालो. तेन्ना तो घोड्यार बसून येतना एका दिसांनी ताका उजवाड दिसलो आनी तो उजवाडाच्या त्या बळान तो धरणीर पडलो. घोड्यार तो धरणीर पडलो आनी ताका एक ताळो आयकलो, सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दग दिताय. ते दाळा तो म्हणालो कोण सुमयान तूं. ते दाळा जेजून जाप दिली हांव जेजू तूं म्हाका दग दिताय. ते दाळा हांवें कितें करी जाय म्हणालो तो.
वडुल्ल्या कडेन तावन त्या दळा जेजून जाप दिली, तूं आतां शहराक वच, थंय तुका मुखार कितें गरज जाय म्हणून तुका तिळशी दिले. आनी तो ताका उठोवंक ताणें प्रयत्न केले, पूण ताची दिश्ट नातली. देखून ताका उखल न्हू ते लागशिल्ल्या शहराक व्हरून येतात आनी 3 दीस थंय तो उदक आनी जेवणान कांय नासतना तो 3 दीस सरता. आनी तिसऱ्या दिसा अनानिया म्हणलो, म्हळ्यार अनानियाक पयल्यांदा देवान सांगलें ताका एका सपनांत येवन, तूं पावला सरशीन वचून ताचे खातीर माग आनी तो ताचे दोळे ताका दिश्ट ताका पाटी मेळटली म्हणून. पूण पयले अनानिया ताका देवा जेजूक तो ओपना, कित्याक म्हळ्यार सावल हांकां दग दितालो क्रिस्तांवांक, तशें तो वचूंक ओपूना. पूण मागीर तो जेजून सांगिल्ल्याक तो गेलो आनी थंय वचून ताणें माथ्यार हात दवरून प्रार्थना केलें आनी ताच्या दोळ्यांतलीं कवळां म्हणल्या बरी सकयल पडलीं आनी ताका दिश्ट पाटी मेळ्ळी. आनी ताणें बपतिस्म घेतलो आनी तांचे वांगडा थोडे दीस रावलो, कित्याक म्हळ्यार ताकाय शिकवणेची गरज आसली. तांचे मदें तो इल्लो शिकवण जेजूचे विशयान तो शिकलो आनी थंय जावन तो ताणें ताचें मिसांव सुरू केलें. ताचें मिसांव ताणें थंय जावन सुरू केलें. पयलीं तो इस्रायलांक शिकूंक लागलो. मागीर तो दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांक गेलो आनी एक बटी तो गलेशियाक पावलो. गलेशियाक थंय शिकवण दिवंक तितलें सुलाभ नासलें, कित्याक म्हळ्यार गलेशियाकार ते जेंतील जावन आसले. ते अन्य देवांक पातयेवन आसले. तांकां कसलेंच तांकां कळीत नासलें. ते मस्त सादे लोक, पूण अन्य लोकां लागीं ते अन्य देवाक पातयेवन आसले, बोंब्यां पुजा करताले आनी नियमशास्त्र तांकां कळीत नासलें आनी तांकां कांयच कळीत नासलें पूण तांकां ते मस्त बंदडेन म्हणल्या बरी एका बंदडेंत आसले. तांचे खंयचेंय बरेंपण जायनासलें, तांकां खंयचें आशिर्वाद मेळनासलीं, कित्याक म्हळ्यार ते खंयच्या देवाक अर्पणां घालें सॅक्रिफीस भेटोवन आसले. तांकां कांयच तांचे थंय बरेंपण नासलें. ते एका बंदडेन म्हणल्या बरी गुलामपणान म्हणल्या बरी आसले. तेन्ना पावल वचून थंय सुवार्ता प्रगट करतना तांकां मस्त 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 आनंद खुशी जाता आनी ते संतोशान ते स्विकार करतात आनी स्विकार करून तांचे थंय बरेंपण जाता. तांणी चिंतिल्ल्याचें मस्त बरेंपण जाता. तांची एडिक्शन सोऱ्याचें आनी गाल्याचें मादक द्रव्याचें सगळें ते सुटोन येता. ते मस्त बरेंपण जाता आनी तांचे गाद्यांत कितें बेळ्ळें पुरो जायनासलें तें जाता. तांकां पदकांचें बक्षांय मेळटा. तांची नवी जिणी सुरू जाता. मस्त तांचो जिणींत बदलता. तांचो संवसारच वैरपणा जाल्ल्या बरी एक दुसरेंच जिवीत तांकां येता. मस्त बरेंपण जाता. सकाळांक उरल्यांक पळोवन तांकां अजाप जाता, हे कितें बदल्ल्यात अशें. तांच्या गलेशियन्सांक मस्त बरेंपण जाता. पावलाकय मस्त खोशी जाता आनी पावल एक बटी वचून परत्यान 2 बटी थंय येता. मागीर तो थंय जावन हे आतां बावट्टान आसात म्हणून खुशेन तो थंय जावन दुसऱ्या गांवांक येता. आतां हांगा कालें जाता की म्हळ्यार ह्या वेळार तांकां इस्रायलांतावन थोडे पटकिरे शिकवणदार थंय येतात. हे म्हळ्यार सैतानाचें काम, कित्याक म्हळ्यार ताची क्रिस्तांव जावन तांकां पाट पयस करूंक. म्हळ्यार त्या कुरपेच्या शेतांत एक सर्पाची एंट्री जाता. म्हळ्यार अनेक रितीन म्हणचे जाल्यार बोकड्याच्या रुपार बलपे येवन आसात थंय तांकां आडवटेक व्हरूंक.
दुसरीच शिकोण. तशें तांकां ते काले म्हणटात म्हळ्यार वय तुमकां पावलान बरें शिकयलां, तुमकां जेजू क्रिस्ताची वळख दिल्या, जेजू क्रिस्त मेलो आनी जिवंत जाला, पूण इतलेंच तुमकां पावना. तुमकां देवाक आनीक देवाचे तुमकां आशिर्वाद बेसांवां जाय जाल्यार तुमी अब्रामान केल्ल्या बरी सुनात करी जाय, आनी नाजाल्यार आनी नियमशास्त्री पाळी जाय. म्हळ्यार सुनात केल्या उपरांत आनी नियमशास्त्राच्या अंडर येतातच ती, नियमशास्त्र पाळी जाय. आनी तशें तांकां अशें सांगून तांकां दुसऱ्या आडवटेक दुसरी एक शिकवण दितात. तांकां न्ही जावन तांकां पयलें नियमशास्त्र म्हळ्यार कालें कांय कळीत नासलें. ते जेंतील जावन आसले, ते जुदेव न्हय. पूण हें आतां सांगतना तांकां जावं पुरो हें न्ही जावं पुरो म्हणून तांचे मदें इल्लें तक्रार जाता. थोडे जाण तांच्या फाटल्यान गेल्यार जावंकी पुरो. पूण ही खबर पावलूक मेळटा आनी पावल रागान भरता एकदम हें आयकून. आनी रागान म्हळ्यार राग तो नित्यवनपणाचो राग. तो रागान भरता आनी तांकां एक आपले लिखणीक घेता आनी बरोवंक सुरू करता. तशें गलातकारांक बरयल्लें पत्र आमी 5 अध्याय पळया, कित्याक म्हळ्यार हो मोस्ट इम्पॉर्टंट. हातूंत इल्लें चड आमकां शिकोवंक मेळटा. देखून आमी 5 अध्याय पयल्यान तो म्हणटा, पयलो वळ, आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक म्हळ्यार खंयचें स्वातंत्र्य? आतां इस्रायलकारांक मोइजेन गुलामपणाच्या सोडोवन तांकां स्वातंत्र्य हाडलें. आमकां इंडियाक ब्रिटीश हातान स्वातंत्र्य मेळ्ळें. तें स्वातंत्र्य की न्हय. हें स्पिरिच्युअल फ्रीडम म्हळ्यार पातकांत आशिल्ल्यांक पातकांच्या गुलामपणांतलें आनी मोरणाच्या बांदपासांतलें तांकां स्वातंत्र्य दिल्लें जेजू क्रिस्तान. तें पावल तांकां सांगता. आनी स्थिर रावा म्हणटा. स्थिर रावा म्हळ्यार एका मिलिटरी एका हातूंत सैन्यांक कशें तो अधिकारी स्थिर रावा म्हणटा, त्या रितीन तो फरमायता पावल. म्हळ्यार तो तितलो डेरेस्पोर जाल्लो, कित्याक ताणें इतली बरी थंय शिकवण दिल्ली, इतलें बरें तांकां भावार्थाक हाडिल्लें ताणें प्रयत्न केल्ले आनी आयिल्ले. आतां ते दुसरेच येवन थंय दुसरी शिकवण दिता म्हणटना ताका मस्त राग सकड येता ताका पावलाक. आनी तो घट्ट हें बरयता, आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. जुवांकाल जुवांकाल म्हळ्यार हातूंत कोसतना आमी रेड्यांच्या वयर घुमट्या वयर जू घालतात, तशेंच तें जडाय. तांकां रेड्यांक तेन्यान वचूंक जायना. रैत तांकां खंय वता त्याच कुशीन तांणी वचूंक आसा. तांकां तेन्यान पळोवंक जायना, तांकां फ्रिडम ना. देखून तो म्हणटा पावल तांकां म्हळ्यार तेंचे गलातकारांक ते तडे जावन तांदूळ रैत आसले, तांकां बरें गुत्ता साबळेकर तांकां विशय गुत्ता ती रेड्याच्या हाचेर खांद्यार घाल्यार कशें जाता. देखून तो तें एग्जाम्पल दिवन तांकां सांगता, गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनाशें. म्हळ्यार एका टायमार ते गुलामपणान आसले, तांचे गुलामपण तें इस्रायलकारांचे गुलामपणा बरी न्हय. हे जेंतील जाल्ल्यान तांकां तांचे गुलामपण विंगडीत आसलें. ते पातकान आसले, अन्य जातीचे अन्य देवाक वातयताले, तांकां साकुरीस भेटयताले, पूण ते कांयच तांकां प्रतिफळ मेळनासलो. कित्याक म्हळ्यार ते देव मुर्तींक दिसनातल्या आनी आयकनातल्या बऱ्या मुर्तींक ते साकुरीस भेटयताले.
तेशांतल्यान तांकां कांय नीज देवाक ते पातिनासले कांय त्या जुवांकाल ते आसले देखून पाऊल सांगता परत्यान संपूर्णशें सत्राय करा म्हळ्यार आतां घाल म्हळ्यार दुसरे जेरुजलमाचे शास्त्री आनी फरिसेव येवन ताका दुसरी शिकवण परतून अनेक जुवांकाल घालूंक प्रयत्न करना आसात म्हळ्यार तुमी सुन्नत करा हें करा तुमी जे हांवें शिकयल्ल्या शिकवणेन तुमकां कांय फायदो ना तुमी अशें करा तशें करा म्हण दुसरी ते शिकवण आसात देखून पाऊल तांकां खडक वॉर्निंग दिता स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान संपटनाशें सत्राय करा. आता दुसऱ्या वेळेन पळया पाऊल म्हणटा पळया हांव पाऊल कितें सांगता तें आयका. पाऊल तांकां आयकूंक सांगता हें बरयलां पूण आयकूंक म्हळ्यार ते तांच्या खंय एका प्रेयर मिटींग ह्या सभांत कोणी एकलो वाचता जावंक बरो आनी तो वाचतना अशें सांगूंक बरो पाऊल कितें सांगता तें आयका. तुमी सुनात घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजनाचो जावचो ना. तुमी सुनात घेतात जाल्यार तांणी आयिल्ल्यांनी तांकां शिकयलां तुमी सुनात घेवचें म्हण. आतां सुनात घेतल्यार जेजू क्रिस्तान कुर्सार केल्लें कार्य कांयच प्रयोजना पडना कित्याक परतून ते आदल्या हाच्या मोइजेचे काय म्हणटात नियमशास्त्र हय नियमशास्त्र तें पाळिचें तांणी तें पाळूंक साथ दिना कोणाक पाळल्यार तें नियमशास्त्र आमकां कालें पातकाक भोगसाणें दिना. नियमशास्त्र कालें शिकयता म्हळ्यार तुजे खंयची अलें केल्यार अलें पाताक जाता अशें केल्यार अशें पाताक जाता तें मात शिकयता. चूक खंयची म्हण दाखोवन दिता चड न्हू पातकाक भोगसाणें मेळना तुका करपा ना. देखून पाऊल सांगता तुमी सुनात गेल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजना पडना प्रयोजन जावचो ना. आनी आमी तशेंच ह्या काळार आमी मस्त आमी कालें करता क्रिस्त जेजू क्रुसार केल्ल्या कामाच्या आमी दुसरी कामां करन देवाचे आशिर्वाद जोडूंक साल्वासन जोडूंक प्रयत्न करता. आमचे थोडे आचारांगी आमचे भक्तीच्यो करण्यो त्यो खंयच्योच उपकारा पडनात. एकच उपकारा पडचें जावन आसा कृपा ती भावार्थान आमी स्विकार केल्ल्या वेळार बाय ग्रेस थ्रू फेथ हे मात आमकां साल्वासन वाडूंक शकता. देखून पाऊल सांगता वय तुमी सुनात घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजनाचो जावचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगता तिसऱ्या वेळेन म्हणटा परत्यान हांव दृढ जेजू सतत सावन तुमकां सांगता म्हणटालो तशेंच पाऊल म्हणटा हांव दृढ सांगता सुनात घेतलेल्या हर एका मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळूंक कायदो आसा. वय सुनात घेतिल्ल्याक नियमशास्त्र पाळूंक कायदो आसलो आनी नियमशास्त्रांत एक दोन न्हय 10 उपदेश मोइजे मुखान देवान दिल्ले पूण इस्रायल आनी फरिसेवांनी आनी शास्त्रांनी ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ 631 ನಿಯಮ केल्ले आनी तांतले एक पाळिना जाल्यार ताका शिराक हें भोव कश्टाचें जावन आसलें. तशें ते सकड मनशाकूळ बंदडे नासले तुका रितीर कोणाच्यानी पाळूंक जावनातलें नियमशास्त्र पाळिल्लो जावन आसा एकलो जेजू मात्र आनी ते नियमशास्त्र पाळन ताणें ताचें नितीवनपण आमकां जोडून दिलां. देखून चवथ्या वळीन म्हणटा पावलो नियमशास्त्रा वरवीं नितीवन जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांतोन विंगड जाल्यात ताचे कुरपेदेने होगडावंक पावल्यात. पळय नियमशास्त्रा वरवीं नितीवन जावंक आमकां साथ दिना. नियमशास्त्र तेंत आमकां खंयचें सूख म्हूण शिकयता शिवाय तांतूं आमकां नितीवन जावंक साथ दिना. नितीवनपण जेजूतोन मात्र आमकां मेळटा. देखून तो म्हणटा तुमी क्रिस्तांतोन
नियमशास्त्र प्लस जेजू जायना या म्हणजे करण्यो प्लस जेजू जायना काली जेजूचे कुर्सार केल्लें कार्य मात्र तुम्ही विंगड जाल्यार ताचे कुरपे देणे होगडावंक पावल्यात वय ताचे तावन आमकां जेजूच कृपा आनी जेजू तावन आमकां कुरपेचे देणे बापान दिलां ते एक देणे फुकट देणे आमकां आमच्या कार्या वरवीं देणे आमी जोडूंक साथ दिना आमच्या कामा वरवीं खंडीत साथ दिना जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कुर्सार कांद्यांक ताणें संपयलां त्या वरवीं मात्र आमकां ते कुरपे देणे मेळटा देऊन कृपा म्हळ्यार आमकां कळीत आसा कृपा म्हळ्यार आमी पावो न्हय जाल्यार देव ताच्या कुशेन आमकां ताची पदवी ताचे बोळ ताचे एनॉयंटींग म्हळ्यार काय म्हणटा आमकां दिवंक ताची पदवी ताची सकत ताचे अभिषेक ताचो मोग सगळे आमकां आमच्या तर्फेन देव आमकां दिवंक खुशी व्हरता आमी पावो न्हय जाल्यार ते कुरपे देणे होगडावंक पावल्यात म्हण पावलो तांकां सांगता प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड आतां 5व्या वळींत पावल सांगता कित्याक आमच्या भावार्था लागून पवित्र आत्म्या मार्फत आमी बरवस्तांव ते नितीवंतपण आमकां मेळटले म्हूण आमी आतुरान राखून आसा हांगा पावलो आतां आमी नितीवंतपण जोडलां पूण हांगा पावलो सांगता ते आमी आमचें जडजमेंट जाल्या उपरांतलें नितीवंतपण तो देखून ताका आमी आतुरान आतां राखून आसा म्हणटा देखून आमी 6व्या वसया 6वें देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आशिल्ल्यांक सुनात आसुनूय उपकारना ताचे थंय उपकारता मोगा मार्फत वावुरता तो भावार्थ हय भावार्थ मोगा शिवाय भावार्थ कांयच प्रयोजन ना मोगा मार्फत वावुरता तो भावार्थ म्हळ्यार मोग ना तर भावार्थ काम करिना मोग आनी भावार्थ सांगता येतात देवा थंय नीज भावार्थ आमकां केदाळा मेळटा म्हळ्यार हेरान थंय आमी मोग केदाळा मोग दिवता ते दाळा मोग आमी करता हेरांचो आमी मोग करता ते दाळा आमकां भावार्थ आमचे थंय काम करता देवाचो मोग केदाळा समजता आनी देवचो मोग म्हणून आमी समजता आमचो भावार्थ काम करता नाही बेआनी स्वार्था वरवीं आमचो भावार्थ काम करना मोगाचें मूळ मोग आनी भावार्थ दोनी सांगता येतात मोग नासतना केल्लें मागणें सफळ जायना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या स्वभावाक तें कनेक्ट जायना देवाचो स्वभाव देवचो मोग देवाच्या स्वभावाक तें कनेक्ट जायना आनी तशेंच द्वेश आनी नामोगसाणें भावार्थ काम करूंक आडखळ करता तशें जाल्ल्यान मोगा मार्फत मात्र भावार्थ काम करता देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आशिल्ल्यांक सुनात केल्यार कांय उपकारा पडना ताचे थंय उपकारता मोगा मार्फत वावुरता तो भावार्थ म्हळ्यार काय म्हणून आमकां गुप्त आसा कळीत आसा दोळ्यांक दिसनातले आमी पातयेवचें दोळ्यांक दिसचें न्हय प्रेज गॉड हालेलुया हे दोळ तुमी बऱ्या तरान धांवतल्यात आतां सताक काल जायना अशें कोणें तुमकां आडयली सांग पावल तांकां विचारता आतां कोणें तुमकां म्हळ्यार तो एक आमची क्रिस्तांव जिणी एक रेस रनिंग रेस आमी सदांच धांवूंक आसा आमची धांव आमी पावलय म्हणटा म्हजी धांव हांव बऱ्या तरान धांवलां म्हणून तशें सांगा तांकां सांगता तुमी बऱ्या तरान धांवतल्यात वय ते भावार्थान आसलेत आनी भावार्थाची स्विकार केल्ली बरेपण जाल्लें सकट जाल्लें घालत घरांक पूण आतां तुमकां काल जाय कोणें तुमकां आडयली
म्हळ्यार आतां धांवतना अशें रेसांत कालय म्हणी 8 पातोर या 8 रूख जाल्यार सडन आमी 8 जाता, आमकां 8 काळ जाता, धांवंक जायना. तशेंच ह्या रेसांनी तशेंच आमी आमच्या भावार्थाच्या धांवणेंत आमकां कालय 8 काळ 8 शिकोण दुसरी शिकोण कालय मेळत जाल्यार आमी थंय आमकां 8 काळ जाता. आमी आमकां 8 काळ जाता, आमी मुखार वचूंक जायना, भावार्थान चलोवंक जायना. तशें तांकां तो विचारता कोणें तुमकां आडायलीं हाका म्हणून. आतां 8व्या वळींत सताक काल जायन अशें तुमकां पुसलायिल्लीं तुमकां आपयलेल्या देवान न्हय. प्रेज गॉड. सताक काल जायन अशें तुमकां पुसलायिल्लीं तुमकां आपयलेल्या देवान न्हय म्हणटा पावल. इल्ली कमीर 9वी वळ, इल्ली कमीर सगळें फीट पुगयता न्हय. हें खंयचें सरी करता म्हळ्यार पावल थंय तांकां भावार्थांत तांचो दंडयच्या बरी तांणी दुसरी शिकोण इल्ली घाल्ली. तशें तांचो इल्लो इल्लो भावार्थ इल्लेशें तांकां मोदें इल्लेशें तांकां शिकोण तांकां घाल्ल्या वरवीं एकल्याचो थंय भावार्थ दंडल्ल्यार थंय सगळ्या त्या गांवांत विस्तारता. तशें कशें पीठ कमीर घाल्लें पीठ फुगल्ल्या बरी देखून हें तो तांकां एक कालें एग्जाम्पल दिता पावल तांकां. इल्लीशी कमीर सगळें पीठ फुगयता न्हय म्हूण. हांचे प्रास आतां 10वे वळींत हांचे प्रास वेगळो अभिप्राय तुमकां आसचो ना. अभिप्राय तुमकां आसचो ना म्हूण सगळ्यांच्या एकवटान आशिल्ल्या म्हाका तुमचे विशीं बरवसो आसा. म्हळ्यार हांगा सांगिल्लीं 3 जे क्रिस्ताच्या कुडांतल्यान सुनात आसून उपकाराना येदोळ तुमी बऱ्यान धांवतल्यात, सताक काल जायन अशें तुमकां पुसलायिल्लीं कोणी इल्लीशी कमीर सगळें पीठ फुगयता. हे सगळे अभिप्राय तुमकां हाच्या प्रास वेगळो अभिप्राय तुमकां आसचो ना म्हूण सगळ्यांच्या एकवटान आसल्या म्हाका तुमचेशीं बरवसो आसा म्हूण पावलो म्हणटा. पूण तुमकां साळवलेलो मात्र कोणीय तो जावं, खंयचोय मनीस तो जावं, कितलो व्हडलो तो जावं, शिक्षे विणे वचचो ना. ताका शिक्षा मेळनासतना वचचो ना म्हूण पावलो म्हणटा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां 11th वळींत पूण भाव भयणीनो, हांव आनीकी सुनायतेची गरज आसा म्हूण परगट करता जाल्यार म्हाका दग दितात. कित्याक तें वय जाल्लें जाल्यार हांव परगट करता तो कुरीस अटकळ जावंक पावतो ना. म्हळ्यार पावल नियमशास्त्रा विशयंत शिकयनातलो, ह्या सुनेते विशयंत शिकयनातलो. तो जेजूची सुवार्ता परगट करतालो. तर तशें हांव करिना जाल्यार म्हाका कित्याक दग दितात म्हूण तो विचारता. तें वय जाल्लें जाल्यार हांव परगट करता तो कुरीस अटकळ जावंक पावतो ना. हांव तें प्रगट करतलो जाल्यार सुनाते विशयांत या नियमशास्त्रांत तुमकां कुरीस अटकळ जावंक पावतो ना आसलो. पूण तुमी म्हाका दग दितात कित्याक म्हळ्यार हांव जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगटून आसा, देखून तुमी म्हाका दग दितात. न्हय सुनात करीचे म्हणल्या खातीर अशें पावल तांकां सांगता. प्रेज गॉड. आतां 12व्या वळींत पावल तुमकां साळवयतले मनीस हेच वाटेन चलोवन आपणाक इश्टेकर्ण घेवं पळया. तो एकदम ह्या वळींत पावल तांकां इतलें खंडन करता की तांकां खंडन करणे सांगता. तुमकां साळवयतल्या मनशांक तो खंडन करता. तांकां साळवयतल्या मनशांक आपणाक ते इश्टेकर्ण घेवं पळया म्हूण तांकां सांगता. तितलो तो खंडन करता. कित्याक म्हळ्यार पावलाक ह्या विशयान मस्त ताका बेजार जाल्लें, राग आयिल्लो. थंय ताणें सुवार्ता परगट केल्या उपरांत दुसरे येवन तांकां अडखळ घाल्ल्या वेळार ताका मस्त तांचे वयर राग आयिल्लो, त्या इस्रायेलांतल्यान आयिल्ल्या शिकोणदारां वयर. देखून तो एकदम खंडन करून तांकां सांगता. भाव भयणीनो, आतां 13वी वळींत पावल सांगता, भाव भयणीनो, तुमकां स्वतंत्र जावंक आपणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. पूण हें तुमचें स्वातंत्र्य कुडीच्या विश्वांच्या ददस्कायक वापरिनासतना
तुम्ही मोगान एकामेकाची सेवा करा. वय तांकां देवान जेजून आमकां स्वातंत्र्य जोडून दिलां. आमकां सर आमच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका दिल्या. आमकां सर्ग जोडून दिला. आमी बचाव जाल्या. पूण आमकां नितीवनपण मेळ्ळां. देखून आमी वो स्वातंत्र्य वो हें तांकां गलतकारांक सांगता, पूण आमकां ही अन्वय जाता. आमकां स्वातंत्र्य आमच्या कुडीच्या विश्वांचे दादोसकायक वापरिनासतना मोगान एकामेकाची सेवा करूंक आमकां आपणे दिता. म्हळ्यार आमकां नितीवनपण मेळ्ळां. आमी आनी कालें करयत, पाताळ करयत म्हणून आमी पातकान बुडचे न्हय. आमी नितीवनपण मेळ्ळां जाल्यार आमी त्याच वाटेन चलूंक आसा. पवित्रपणाच्या वाटेन चलोवंक. नितीवनपण म्हळ्यार तें जावन आसा काले म्हणटात नेचर. नितीवनपण देवा जेजूचे आमकां दिलां. आमी तें पवित्रपणा मुखांतर दाखोवंक आसा. आमचें नितीवनपण आमी पवित्र जावन. मोगान प्रेज गॉड. निजायकी सगळें 14 वळींत पावल बरयता. निजायकी सगळें नियमशास्त्र एक उपदेशाचेर बांदून हाडलां. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलाचोय मोग कर. पळय हे दोन उपदेश. पयलो जेजू देवाची तुज्या तुज्या काळजान ताचे मोग कर, ताची सेवा कर. दुसरें तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलाचोय मोग कर. हे दोन उपदेशाचेर नियमशास्त्र बांदून हाडलां. म्हळ्यार नियमशास्त्र तूं पेल्याचो मोग करतना तुका नियमशास्त्राचे ते खंयचेय नियम तुका लागू जायनात. कित्याक म्हळ्यार मोग ते सगळे धांपून व्हरता. मोग करताय जाल्यार तूं हेरांची मोगान सेवा करतना तुका त्या लागू जायना तुका. कित्याक म्हळ्यार उरल्यो सगळे ती काले नियम आसात ती तुका तूं मारून व्हरतात ताका. म्हळ्यार मोगान तूं केदळा काम करताय, हेरांचो तूं मोग करताय, मोगान हेरांची सेवा करताय. न्हय की हांव काले सल्वासांव जोडूंक चिंतून तुज्या मनान हांव तांकां सेवा केल्यार सल्वासांव मेळटा म्हूण चिंतून करच्या. मोगान तूं केदळा चलताय, मोगान तूं हेरांची सेवा करताय, ते दळा तुका नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तुझे बांदून हाडला. तुजो मोग करताय तसो पेल्याचोय मोग कर. ताचे उपरांत जेजून आमकां निमाण्या ब्रेस्तारांत असो नवो उपदेश दिला. हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी पेल्याचो मोग करी जाय म्हूण. 15वी वळ. पूण तुमी एकामेका साबून मांसां कशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा. हांगा कित्याक म्हळ्यार हांगा ते दुसरे शिकोनदार आयिल्ल्या वेळार तांचे मदें लढाई जाता. ते एकामेका एकलो तें समा म्हणटा, एकलो हें समा, हें पयल्याच्यान पावलोचे हें करता, ताचे शिकवण पाटलाव करता म्हणटा आनी थोडे ना आमी सुनात करी जाय. तशें तांचे मदें ते झगडें जावन आसता. तशें देखून पावलाक तें कळीत जाता. देखून पावलान तो बरयता तुमी एकामेका साबून मांसां कशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा. हें तुमी करूंक वचनात नाकात, सत्राय करा म्हूण सत्राय सांगता तांकां पावलो. प्रेज गॉड. आतां 16 वळींत पावलो बरयता आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. ते दळा रक्ता मांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात. आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. पळय आमकां आत्म्या प्रमाणे कशें चलचें म्हूण जॉन्सन ब्रदरान शिकयलां. आत्म्या प्रमाणे चलचें म्हळ्यार आमी दोन पांयांनी अशें उडोवन चलना. आमी टोंकां घालून चलना. एक मॅट दवरता तेचे उपरांत आनी एक मॅट दवरता, एक मॅट आनी एक मॅट, तशें आमी एक लायनीर आमी समा एक चलता. तशेंच आत्मीक आत्म्यान चलचें म्हळ्यार
आम्ही आमचो एक पाय जावन आसा आम्ही पश्चाताप पावोवचे. पयलो पाय जावन आसा पश्चाताप. पश्चाताप म्हळ्यार मायंड रिन्यू करची आमची अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. जेजूच्या देवाच्या उतरा प्रकार आम्ही आमचे मायंड रिन्यू करचे. तशें दुसरें जावन आसा, दुसरें मॅट जावन आसा भवार्थ. भवार्थान आमी चलचें. भवार्थ आमकां कसो वयता? भवार्थ आमी देवाचे उतार आयकून आनी आयकून आमकां भवार्थ येता. देखून भवार्थय गरजेचो. आनी पयलें मॅट जावन आसा आमी आमचे पात कावड करून बॉक्सांनी मागल्यार जाता, नाजाल्यार आमी आमचे मायंड रिन्यू करयात. आमची देवाच्या उतरा प्रकार आमी मायंड रिन्यू करची, पश्चाताप पावचे ते गरजेचें पयलें. सेकंड दुसरें मॅट जावन आसा भवार्थ. आतां मुखार रक्तमांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करचे ना. प्रेज गॉड. हय, थंय रक्तमांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करचे ना म्हळ्यार रक्तमांसाच्यो ओडण्यो काडून उडोवंक जायना. आसतात, ओडण्यो आसतातच त्यो हें करूंक काल्यांक त्यो ताची दादोशी करिना करची ना म्हूण मात. पूण त्यो रक्तमांस म्हळ्यार हांगासर आमचे कूड न्हय, हे स्पिरिच्युअल. रक्तमांस म्हळ्यार फ्लॅश म्हळ्यार आत्मीक, म्हळ्यार आमचे सोलांत आमच्या मायंड आसा आनी विल आसा आनी इमोशन्स आसात. मायंड आमचे ह्या तिनांक मायंड आमकां आमचे जावन कंट्रोल करूंक बारीक कश्ट. देखून त्यो ओडण्यो आमकां आमचे पातकी सायम ओल्ड सायम थंय ओडण्यो आसातच. त्यो दादोशी करिनातले बरी पळोवंक आमी आत्म्यान चलाचे. त्यो ताचे वयर आमी जैत दवरिचे. त्या आत्म्यान केदाळ चलता तेदाळ मात्र आमी त्या ओडण्या वयर जैत दवरूंक जाता. नाजाल्यार आमकां ते ओडण्यो आमकां त्यो हें करता, कंट्रोल करतात आनी आमकां पातकाक व्हरून पावयतात, नासाक व्हरून पावयतात. देखून आत्म्या प्रमाणे चला म्हूण पावलो उलो दिता. तेद्या रक्तमांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची ना. एंड फ्लॅश म्हळ्यार मायंड, विल अँड ते आमचे आणखी करप्ट आसा. जेजून आमचो आत्मो मात्र आत्मो आमचो इनकरप्ट, पूण आमची कूड आनी आमचो फाल्यां म्हणटात प्राण या सोल आणखी करप्ट आसा. तशें जाल्ल्यान आमी इल्ले पडटा. मायंड आमचे चिंतपा वरवीं चिंतप आमचें चिंतपाची बदलूंची गरज आसा आमी उतरां प्रकार देवाच्या. आनी आमचो आत्मो न्हीद जावन त्या फ्लॅशच्या की आमचो आत्मो बळदीक आसा, चड बळदीक आसा जाल्यार आमी तांदून तो शिरकाता पडटा. देखून आमी सत्राय घेवचे. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध. कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमच्या वरवीं करूंक जायना. हय, कुडीच्यो ओडण्यो आनी आत्म्यांक आदर्शांक ते विरोध. आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एखाद्या जाल्यार आमी आतां फॉर एग्जाम्पल आमी प्रेज गॉड आत्मो आमकां मोग करूंक मोग आशेता जाल्यार फ्लॅश आमचें द्वेश करूंक शिकयता. आत्मो केदाळ आमकां कलतेपणांक आशेता जाल्यार आमचे फ्लॅश प्रायड अहंकार करता. फ्लॅशाक ताचेंच म्हणलें एक अजेंडा आसा, ते देवाच्या अजेंडाक विरोध. देव पवित्रपण आशेता, पूण रक्तमांस इंग्लिशान ताका इंडल्जन्स म्हणटात. देव मोग करूंक सांगता, रक्तमांस द्वेश करता. देव आशेता कलतेपण, रक्तमांस अहंकार. रक्तमांस केदींच बदलना.
फ्लॅश तें खंयची आमचे प्राय सर्ट जाल्यार प्राय एंड म्हणसर आमी आमचो लास्ट श्वास आसता म्हणसर ते फ्लॅश बदलाना. इतलें ताका आमी शिक्षण दिल्यार रिलिजियस हें ते काल केल्यार ते बिलकुल बदलाना. ते तशेंच ताचेर आमी जैत दवरूंक आसा. कित्याक आमकां आत्मो दिला देवान. त्या आत्मा प्रमाणे चलून आमी ताचेर जैत दवरूंक आसा. पूण तुमकां आत्मो चलिता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राखाल नात. पळय आमी आत्म्यान चलता जाल्यार आमी नियमशास्त्राखाल ना. रक्तमांसांतल्यान उपजतात ती कृत्यां स्पश्ट वळखूयेत. व्यभिचार, अनिष्काळपण, फसडेपण, बोंब्याबुजा, माट, दुश्मनकाय, झगडे, मोसर, राग, स्वार्थ, मनभेद, थंड, पेलेसो, पोटसाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सकट हाचे विशयान हांवें तुमकां 17 सांगल्या. आनी परत्यांनी हांव सांगता, असले करतात ती देवाचे राज जोडिनात. तर हांगा बरयल्ल्यो विशय आसात त्यो करतली पाऊल सांगता तांकां देवाचे राज जोडिनात म्हणना. पळय गे ब्रदर, बोगसणे मागल्यार मायंड रिन्यू केल्यार तांकां परतून देवाच्या जेजूच्या हाका रिपेंट येवंक जाय. आमकां पळय ताचे तावन बदलावनेक तो पावल आशेता. कित्याक म्हळ्यार जेजून स्पेशली ताका जंतिलांक शुभ वार्ता प्रगट करूंक ताका अपॉइंट केल्लो आनी तो अधिकार दिल्लो ताका. सो त्या अधिकारान तो हें पुरो उलयता. कित्याक म्हळ्यार तो अधिकार ताचे थंय पवित्र आत्मो इतलो स्ट्रॉंगली काम करता. देवाचे राज जोडिशिनात म्हणात न्हय. पूण म्हाका तें देवाचे राज म्हळ्यार हे सवय आसा जाल्यार पळय सगळें आसा. पूण रिपेंट करीचे. आमी भक्ताने मागून आमी परतव्यात न्हय देवा थंय. वय 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 म्हळ्यार असो उद्देश काला म्हळ्यार ताका डिफरन्स दाखोवन दिवं. रक्तमांसाचे प्रमाणे जियेल्यार येलो पुरो सोयी आमचे ते असतात. पूण केदळ आमी आत्म्या प्रमाणे ताका ताणें फस्टाक सांगला न्हय, आत्म्या प्रमाणे जिये तेन्ना रक्तमांसाचे ओंदून ददुशी करची ना. म्हणजे ही पुरो सोयी वचोचे जाल्यार हांवें आत्म्या प्रमाणे जियेचे. तेन्ना मात देवाचे राज म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. जर तर हांव आत्म्या प्रमाणे जियेना जाल्यार हॅलो वय आयकता. वय वय आत्म्या प्रमाणे जियेना जाल्यार हांव निमाणे खंयच्या मेळटा देंवता रक्तमांसा प्रमाणे जियेता. त्या प्रमाणे जियेल्यार देवाचे राज उडोवंक जायना. तेन्ना तो फस्टाक वॉर्निंग दिता, आत्म्या प्रमाणे जियेया. तेन्ना तुमच्या रक्तमांसाच्यो ओडण्यो तुमी ददोशी करची नात. कित्याक ते एकामेकाक विरोध जाल्ल्यान एकामेकाक ते समताळ पडनात. त्या देखून तो दमोवन सांगता आत्म्या प्रमाणे जिया म्हूण फस्ट. तुम्ही सांगल्या बरे पहिले पश्चातापावाचे भावार्थान मेटा काडीचे. ते जाल्यार ह्यो संगत्यो तुमी सांगल्या बरी ओडण्यो असतात उण्यो जातात. ते सोड येतात आत्म्या प्रमाणे. 18th करेक्ट क्लियर दिला तातूंत. आत्मो चलयता तुमी नियमशास्त्राखाल ना. जाल्यार तुमी नियमशास्त्राखाल नात म्हणून दिला थंय. आतां 22 उगवलो. पूण आत्म्याचें फळ हें आत्म्याचें फळ म्हूण दिलां. पूण हांगा मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, विश्वासीपण, बळेपण, बरेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. आत्म्याचें फळ हें म्हळ्यार इतले विशय आसात. पूण फळ एकच तें. ताका एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एक ऑरेंज या मोसंबी आमी काडल्यार तें फळ एक जाल्यार तांदूळ ओळ भितर काले म्हणटा बयो म्हणटा आमी. सवार बयो आसात. तशें हे आत्म्याचें फळ एक. तांदूळ पयलो येता मोग. मोग सगळ्याचे व्हरतो. मोग फस्ट हेड पयले मूळ मोगूच. मागीर संतोष, संतोष नाल आनंद, आनंद, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन या स्वनियंत्रण असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. आतां हे पुरावो बरे गुण आमचे थंय आसात. आत्म्यान आमच्या भितर घाल्यात. आत्म्याचें फळ आमचे थंय आसा. तर आमकां नियमशास्त्र लागू जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय आत्मो आसा. आमी आत्म्या प्रकार चल्ल्यार आमकां नियमशास्त्र लागूच जायना. आमकां हें पूर आमकां ह्या संगती वरवीं
ते नियमशास्त्र पुसून येता 24 जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या वडण्या आणि आशा समेत कुरसार मारल्या पळय आमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्तान आमकां सोडयला आमचे आमी ताचे सांगत आमी मेल्या आमची कूड आमचे सर पातकानाच्या कुडीचेर घेवन ताणें कुरसायला देखून तांणी आमी आमची आपली कूड वडण्या समेत आणि आमच्या आशा समेत कुरसार मारल्या आत्म्या वरवीं 25 आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या बरमणे आमी चलुया आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या बरमणे चलुया म्हण सांबावलो आमकां आपणे दिता हे लास्टाक 26 वळींत दाऊलातेच्या आशेन एकामेका हट धरून तिडावचे वा एकामेकाचो मोसोर करचे सगळें पयस करा अशें पावलो गलतकारांक बरोवन हें पुरो तांकां सांगता हें आमकां हें लागू जाता कित्याक म्हळ्यार आमी आतांचो काळ असोच आसा ह्याच प्रमाणे आसा हे सगळे आमी देखून आत्म्यान चला जाय आत्म्यान चलचें म्हळ्यार हांवें वडोल सांगलें एक आमचे एक स्टेप आमी हें काय म्हणटात पश्चाताप दुसरें स्टेप बावाट हय बावाट हेजे जाल्यार आमी टिचींग सायकाचे आमी आमचो वेळ बायबल स्टडी बायबलान पयत पुस्तकां वाचून आमचो वेळ तांतू आमी करचेजे हय बायबल वर्सेचे आमी चड आनी चड आमी टिचिंग्स आयकाचे आमी स्क्रिप्चर बाय आमच्या केदाळ्या काळजांत आसा जे आमी तोंडानुसार आमच्या काळजांत आमी ते दवरिचे ते दाळ आमकां आत्म्यान चलयत आनी ह्या कुडी रक्ताच्या फ्लॅशाक आमी फ्लॅशा वयर आमी जैत दवरयत देखून आमी आमचे प्रयत्न जावन दी रक्तमासान चलचें सॉरी आमचे प्रयत्न जावन दी आत्म्यान चलचें प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड आनी गाले सांग माझो ब्रदर हांगा मूक दिता ब्रदर हांव जालें म्हणजे प्रेज गॉड ब्रदर पहिले पटी तुम्ही बरें शिकयलें प्रेज गॉड सरळ रितीन तुमचे गाले असल्यार ऍड करा ब्रदर ह्या हाचेर मात म्हळ्यार एक हें जावन आसलो 5th म्हळ्यार हांवें आयकल्लें तो 5th अध्याय मस्त जाणांक बरेपण मेळ्ळां आनी तो म्हणून हांवें आयकला आनी वाचला पावलान गलतकारान बरयल्ले अध्याय 5 मस्त जाणांक सुटका मेळ्ळ्या आनी तो तशें जाल्ल्यान वो हांवें आयच्या नियाळा घेतिल्लो विशय जावन आसा पूण हांवें बरें हें करूं ना पूण हय हय हांवें करून पवित्रज्ञान म्हाका सांगात दिला करूंक पवित्रज्ञान इम्पॉर्टंट गरजेचें जालें म्हणल्यार आमी आजय लोक जायतो नियमशास्त्राकाल जीवन आसा नियमशास्त्राकाल म्हळ्यार हांवें केल्यार देव मेस्वता हांवें तें केल्यार मेस्वता हें केल्यार हांव मेस्वता म्हूण आमच्या कार्या वरवीं देवाक मेसोवंक जायना आमकां उडासदोरीचें केन्ना मनशार आतां उडोवन वसलें नियमशास्त्र असो एक कायदो सुन्नत केल्यार हर एक नियमशास्त्र आमी पाळिचेत पुरो संपूर्ण करीचे जर संपूर्ण करूंक जायना जाल्यार आमी सलवता आनी आमकां शिरापाक येता त्या देखून जेजू आमकां कुरपा नेयलो केदाळ हांव कुरपेकाल जियेता तेन्ना मात्र म्हज्या जिवितांत बरें जिवी जिवंक जाता नाजाल्यार आमी जायते फावटी 99% म्हणयत लोक आजय नियमशास्त्राकाल तोंडून आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां ती ल्हानतावन ती एक संवय आसा म्हळ्यार हांवें कितें केल्यार म्हाका एक हांवें केलें म्हूण एक आमचें तें आसता हांवें केलें हांवें मागलें त्या देखून मेळ्ळें वडोल एक भयण जॉयन जाली इतलें आमी मागून आसा कित्याक जायना कित्याक हांव जेजुसाक गूण जाला म्हणटा पूण म्हाका ती मागीर कॉल करता म्हणजे मागीर कॉल येवना म्हजे सवाल कितें जावन आसलें म्हळ्यार हांव सांगले वरी गूण जाता जाल्यार हांवें पांचवेंची भावार्थ व्यर्थ म्हजो
हांवें रॉंग पातयेलां. तूं सांगल्या खातीर गूण जायनाय. जेजून केल्ले काम येदोळ सुद्धा ताणें गूण केला. पयले तूं सत म्हणून तूं बरी जाल्याय, तुजें मन तें समजना, मनाक खेळ जायना, तें मन परिवर्तन जायचें. त्या देखून मनाक ट्रेन करचे खातीर तुवें सांगचें. केन्ना तूं पयले पातयेताय गूण जालाय म्हणून, तेन्ना तुज्या जिवितांत तें पळोवंक मेळटा. जाल्यार ना तर आनीक आमी नियमशास्त्र घालता. इवन स्क्रिप्चर सांगता, हांव 1000 फावटी सांगलें, 2000 फावटी सांगलें, म्हज्या कामा वरवीं जालें, या जावना जाल्यारय आमी संपडता. केदां हांव पयले पातयेता ऑलरेडी देवान हरी एक कर्म जाला. तेदां मात ते कृपेकाल आमकां जियोंक जाता. नाजाल्यार खंडीत जावन नियमशास्त्राकाल गेल्यार आमी फ्रस्ट्रेशन जाता. आमी मागून कित्याक जावना, हांव इतलें मागता, इतलें मागणें करता, इतलें तेस करता, दिमी घालता, उपवास करता, तें करता, पूण कांय बरेंपण पळोवंक म्हळ्यार निमाणे मनीस निराश जाता. थोडे देजस्पोर जाल्ले व्यक्ती आसात, इतलें करून जावना. केदां आमकां पाऊलच्या विशयान सांगचें तर, पाऊल ही एका काळार नियमशास्त्राकालत जियेलो व्यक्ती. नियमां पाळच्यांत तो पयलो जावन आसलो. त्या देखून तो क्रिस्तांवांक दग दितालो. त्या केदां ताचो जिजूचे सांगात एनकावंटर जालो, केदां जेजूक ताका भेटलो, तेन्ना ताचे भावार्चे आत्मीक दोळे उगडले. तशेंच आमच्या जिवितांतय आमकां देवाच्या उतराची सारकी समजणी मेळटा. नियमशास्त्र आनी कृपे विशयान सारके कळी जाता देवाच्या नितीवंतपणा विशयांत. तेदां मात्र आमकां ते बरें जिवीत जियोंक जाता. नाजाल्यार आमी आनीकय क्रिस्तांव जावन पुरो, आमी आनीकय नियमशास्त्राकाल जियेता आनी आमच्या करण्याचेर आमी वंदून रावता. जर तर आमच्या करण्याचेर वंदून रावल्यार खंडीत ते बरेंपण, शांती, समाधान आमी अनुभव करूंक शकना. केदां जेजून कितें केलां त्या कृपेचेर वंदून रावल्यार मात जाता. कित्याक एफिशियन्स 2:8 तें म्हणटा, ताचेर म्हळ्यार कृपेचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं तुमकां ते सोडून लाभल्या. ते देवाचे फुक्कट देणे जाल्ल्या वरवीं कोणीय तुमच्या कामाचे वावणटीचो वावर म्हणून बाडाय उलोवंक नजो. हरी एक देवाचे कृपेचेर भावार्थ दवरले वरवीं जावन आसा. आतां भावार्थी येता कशें, देवाचे उतार न्ही, संदेश, बरी खबर ऐकल्या निमती, जेजूचे बरी खबर, ह्या संदेश जेजून आमचे पासून कितें केलां तें ऐकल्या वरवीं भावार्थ येता. हरी एक देवाचे उतार ऐकल्यार आमकां भावार्थ येना. बायबल वाचल्यार सांगचें जाल्यार जुदासान गळपास घेतलो, जायते आसात, वचून ताणें व्यभिचार केले, जायना. देवाचे उतार क्लियरली बरयला कोंकणीर, संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न येता. केदां जेजू क्रिस्तान आमचे पासून कितें केलां ती बरी खबर, गुड न्यूज, ते ऐकल्या वरवीं आमकां भावार्थ उद्भवता. त्या भावार्था वरवींच आमकां तें नितीवंतपण मेळटा म्हणटा रोमाकारांक बरयलो 5 पयली ओळ. केदां त्या भावार्थ दवरता जेजून केल्ल्या कामाचेर, तेदां ते आमकां नितीवंतपण मेळटा. जेजूक आमी समी सोडून स्विकार केलेस आमी नवी रचना जाता. तेन्ना मात्र आमी ते आत्म्याकाल पाश्चात्ताप पावून भावार्थान आमकां जियोंक जाता. ताचे परिणाम जावन देवाची शांती, समाधान, ती पवित्र आत्म्याची फोळ एक आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तुमकां लायक क्वेश्चनां आसात गी? कोणा कांय मनीस हांव आसा गी, कोणाची साक्स टेस्टमनी काय आसा गी? ना तर कोणाक उलोवंक आसा ब्रदर? प्रेज गॉड. ना ब्रदर, येस, ओके. आमकां कृपात मेन आनी कृपेच्या डेफिनेशनांत आमकां पयलें सांगता, हांव फावो न्हय तरी, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. हांव फावो न्हय, जेजू म्हज्या एबिलिटीर हांव येता जाल्यार हांव बिलकुल त्या देवाचे राज अनुभव करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे राज संपूर्ण आगापे लवार बांदला. आगापे मोगार म्हळ्यार देवान आमचो मोग ताणें फाटीं जायचे म्हणून ताणें चिंतूना, पूण ताचे तावन धराळ तो मोग वळिल्ले वरवीं तो मोग हांवें अनुभव करचे जाल्यार हांवें म्हजें विधेयपण हांवें दाखोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार रक्ता मासांत आतां ब्रदरान सांगले बरी, रक्ता मासा प्रमाणे जियेता जाल्यार हांव सेन्स नॉलेजी प्रमाणे जियेता आनी संवसारार कशें जाय जें मान म्हळ्यार म्हजें स्वातंत्र्य म्हळ्यार आमी हांगा संवसारी रितीन
स्वातंत्र्य म्हणून चिंतावन जाल्यार आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी जियोवचें. आमकां म्हज्या सेन्स नॉलेजाक वा सेन्ससाक कशें म्हजे आशा आसा रक्तमासाक त्या प्रमाणे आमी जियोवचें. म्हजें म्हाका म्हजो म्हळ्यार ते स्वार्था प्रमाणे जियोवचें. सो केदळ हांव फावो न्हय म्हणून हांव चिंतां, त्या वेळा मात्र त्या कुरपे भितर हांव रिगोंक सोदतां. त्या खातीर पयलें वर्ड तो हांव फावो न्हय तरी म्हणून आसा थंय. त्या खातीर देवाची कृपा हांवें ती अनुभव करचें जाल्यार म्हजें तें विधेयपण हांवें तें मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा. हांव फावो न्हय म्हणलें तें विधेयपण हांवें तें दाखयचें आनी त्या रितीन हांवें मुखार गेल्यार मात्र हांव तो देवाचो जेजू क्रिस्ता मार्फत तो मोग अनुभव करूंक हांव जाता म्हणून सांगता. प्रेज गॉड. Praise God. तमांगे ब्रदर. प्रेज गॉड. या Praise God. आनी कोणाक कांय सांगोंक आसा की ऍड करूंक आसा की जाल्यार करयात. ना जाल्यार आमी एंड करया. एंड करया गे ब्रदर. येस येस. एक लास्ट प्रेयर करा. प्रेयर Yeah. करा. Prayer मगळ करायची आहे. हा करा. ओके. मगळा बाप्पा अर्जां तुका दिता बाप्पा. आयच्या वेळा पासत बाप्पा तुवें आमकां तुजे ह्या भवाद्वारी आनी ह्या पवित्रत्म्याद्वारी त्या भवान आमकां कितें तुजे सांगातपण आनी तुजे कृपे विशयंत आनी पौलान कशें तुजी सुवार्ता प्रगट केली जंतिलांक आनी ते जंतील कशें ते प्रत्येक वायट शिकोवणेक ते बली जावन आसले. त्या वेळार तुवें दिल्ल्या त्या अधिकारान ताणें कशें त्या लोकांक ताचे तावन त्या वायट शिकोवणे तावन तुज्या सुवार्थेक फाटीं हाडलें. ह्या विशयात तुवें आमकां सविस्तार जावन ह्या मुखांतर ह्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां सांगून दिलें बाप्पा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बाप्पा हांगा आसल्या हर एकल्यांक ही शिकोवन तांच्या काळजा मनांत रिगोवन तांचे थंय जिवीत बदलचे खातीर आनी बदल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बाप्पा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. आमेन. Amen. 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 प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, brother. Thank you all. ब्रदर थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. तरी एक शुक्रारा एका दिसाची रितीर आसा सकाळी 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर आनी ह्या म्हयन्याची 24 आमी एक्चुअली 17 तारीख सांगलें थोड्या कारणांक लागून 26 तारीख निमाण्या हप्त्यार 4 दीस 24, 25, 26, 27 तारीख म्हणसर रितीर आसतली 4 दिसाची. ओके. प्रेज गॉड. Praise God. ओके. थँक्यू. ओके. सोमेस्तांक जॉईन जाल्यार सोमेस्तांक थँक्यू व्हेरी मच. फाल्यां आमी परत मेळया. प्रेज गॉड. Thank you.